नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। 9 दिसांच्या नोवेना उपरांत पोरण्या गोंया गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक जाली सुरवात। गोंयच्या तशेंच गोंया भायल्या भाविकांनी येवन घेतले गोंयच्या सायबाचो आशिर्वाद। मंत्रिमंडळात फेरबदल करपाचो अधिकार प्रदेशाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्याचो हे विशीं आपल्याक उलोवपाक ना अधिकार, सांगता कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो। अपघातांचे सत्र चालूच, केप्यां स्वय अपघातात एकलो सोंपलो जाल्यार करसवाड्या म्हापशा कारीचो कंटेनराक धपको, 4 पर्यटक जखमी। धारगळे जावपी सनबर्न महोत्सवा विशीं आमदार मायकल लोबोन उक्तायला हुस्को। सनबर्ना खातीर लागपी मुळाव्यो साधन सुविधा आनी दर्यादेग नाशिल्ल्याचें मायकल लोबोचें म्हणणें। प्राचीन बंदर गोपाकापट्टणमाची आमदार विरेश बोरकार आनी पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान केली पळोवणी। पोरणी दायज थळां जपून वर्ल्ड टुरिझमाचो करतले यत्न, मंत्री सुभाष फळदेसायाची म्हायती। सनबर्न महोत्सवाक धारगळ पंचायतीची मान्यताय, सनबर्नाक सरकाराची मान्यताय। आमी फकत बळीचे बकरे, सांगता सरपंच सतीश धुमाळ। सनबर्ना आड वतले हायकोर्टात भूषण नायकाची शिटकावणी। आता पळयात खबरो विस्तारान। 9 दिसांच्या नोवेना उपरांत आयज पोरण्या गोंयाक गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक सुरवात जाल्या। ह्या फेस्ताक गोंयचेच न्हय तर गोंया भायले भावीक लेगीत गोंयच्या सायबाचो आशिर्वाद घेवपाक आयिल्ले दिसून येतात। मंत्रिमंडळात फेरबदल करप हो अधिकार पक्षश्रेष्ठी आणि मुख्यमंत्र्याचो। हे विशीं उलोवपाक आपल्याक अधिकार ना। मुख्यमंत्र्यान आणि प्रदेशाध्यक्षानूच राज्यातल्या स्थितीचे निरीक्षण करून निर्णय घेवचे, अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें। मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना लोबो उलयलो। Cabinet reshuffle, impending reshuffle has going to happen. These are all, at the moment, I can say they are rumors. Okay. But a lot of newspapers or news channels, reporters are reporting on possible cabinet reshuffle. But it is the entire prerogative of the Honorable Chief Minister and also the prerogative of the party, that is BJP party. आमचो सदानंद बाब तानावडे and the CM to decide on this, and we have no right or anything to comment yes or no, or we should there should be reshuffle or anything like that. तेणी दोगांनी जज करचे तें कशें कितें आहा the situation in the state of Goa, also vis-a-vis to the ministers' performance, to the MLA's performance. हे तेंच्यांनी जज करपाचें। You were a former minister and you are a tall leader. How do you see how the cabinet functioning in Goa at the moment? That already is being reported by our news papers and all the press, electronic media. So the report जाता, आमी आनी कमेंट करवूच ना। So ministry for you. गोंयांत अपघाताचें प्रमाण कमी जावपाचें नांवूच घेना। सोमारा सांजे क्विट्टल केप्यां एका स्वय अपघातात साईराज केरकार ह्या 30 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चालकाचो दुचाकीवेलो ताबो सुटलो आनी ताणें वचून एका झाडाक नेटान धपको दिलो। उपरांत ताका बाळ्ळीच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्याचें कळटा।
धारगळे जावपी सनबर्न महोत्सवाविशीं कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायला. धारगळे सनबर्ना खातीर लागपी मुळाव्यो साधन सुविधा आनी दर्यादेग ना, तशेंच कॉफी शॉप रेस्टॉरंटाचोय उणाव आसा. ताका लागून जायत्यो समस्या निर्माण जावं येता. सनबर्नाक येवपी लोक 7 वरां फकत संगीत आयकनात जाल्यार दर्यादेग तशेंच रेस्टॉरंटांनी वतात. देखून लोकांक सनबर्न सारकिले महोत्सव दर्यादेग वाठारांत जाल्ले जाय अशेंय लोबोचें म्हणणें. गोंयांत सनबर्न खंय जावं, कोस्टल बेल्टाक जे गिरायक जावपाचे आहा तेच जातले. कित्याक अर्दो लोक सनबर्नाचो थिंगा आसतलो कोस्टल बेल्टान. पीपल वॉन्ट टू हॅव फेस्टिवल्स लायक सनबर्न ऑन द बीच, very close to the beach, so they enjoy the beach also and they come for sunburn also. You cannot hear music for 3, 4, 5, 6, 7 hours, so you like to go on the beach, sit in the shack, sit in the restaurant. So mahol jo asta pay to aspak जाय, थिंगा mahol ना. Dargale is a very good place, far away from the houses, पण थिंगासर mahol म्हणटा पळय म्हणजे environment is not there. As far as restaurants, coffee shops, चाव वाले, थिंगा भायर कोण धाकटुले स्टॉलान कोण बियरी विकता, कोण आनी कितें विकता पळय तसले हे ना तशें. थिंगासर आजुनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो तयार जावंक ना. थिंगा बीच ना लागीं, सो बीचार वचपाक जाय जाल्यार 15 किलोमीटर ड्रायव्ह करचें पडटलें लोकांक. सो पीपल 50% ऑफ द क्राउड वील ऑलवेज रिमेन इन Anjuna, Vagator, Shapora, or Kandolim, Kalangut, Baga, that area, or Morja, Rambol, Keri. Look, thing astale. Sunburn goya celebration ang etelets. 3 दिवस आते. Sunburn एक 2 वरा होईतले, मागे thing होईतले. So the festival which happens on a atmosphere on the beach is accepted by the people. Dargaleचे लोकांक जर sunburn जाय थिंगा जाल्यार जावन न्हू. तेंचे आनी कम्युनिटीचे इश्यूज आहा तो रिजॉल्व जावंक ना अजून पासून. त्या खातीर तो सनबर्न थिंगा तेंच्यांनी परमिशन ताका दिवंक ना. तो मॅटर सुप्रीम कोर्टान, आनी सुप्रीम कोर्टानसून ती केस विथड्रॉ करपाक जाय जाल्यार तेणी सेटलमेंट टर्म्स सायन करचे पडले. म्हणजे इट इज कॉल्ड सेटलिंग दॅट ओल्ड इश्यू बिटवीन कम्युनिदाद एंड परसेप्ट, दॅट इज अर्लियर सनबर्न. सांतांद्रे मतदारसंघातल्या गोपाकापट्टणम ह्या प्राचीन बंदराची आमदार विरेश बोरकार आणि पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पळोवणी केली. सांतांद्रे मतदारसंघात खूबश्यो हेरिटेज जागे आसात, तांचो सोद घेवन ते संवर्धन करपाक जाय अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. जाल्यार अशा तरेच्या 10 स्थळां जपून वर्ल्ड टुरिझम थळ करपाचो यत्न करतले अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. सांत आंद्रे मतदारसंघात आशिल्ल्या गोपाकापट्टणम या प्राचीन बंदराक भेट दिवन आमदार विरेश बोरकर आणि पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पळोवणी केली. सांत आंद्रे मतदारसंघात खूबशीं दायज स्थळां आसात, ताचो सोद घेवन ते संवर्धन करपाक जाय अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. तज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाला हे जाग्यांची पळोवणी करतले आनी फुडाकार घेवन अशी दायज स्थळां जपून वर्ल्ड टुरिझम स्थळां करपाचो यत्न करतले अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगले. म्हणजे त्या वेळार कितें आसतालें, हो ही जे एक ट्रेड सेंटर, म्हणजे जशें सांगलां आमी 1000 वर्सांच्या पयलीं, म्हणजे 11व्या शतकान भितर कदंबाचे आशिल्ले, ताजे नंतर शिलाहार आसतले, ताजे नंतर ताजे पयलींचे सानापुल्ला आनी ताका गोवापुरी, म्हणजे हाचो जो उल्लेख आसा तो महाभारतान पसून मेळटा. म्हणजेच आमी वी आर दी ओल्डस्ट सिविलायझेशन इन गोवा. सो वी हॅव टू टेक सिरियस स्टेप्स टुवर्ड्स प्रिजर्विंग दीस, ब्रिंगींग इट टू लायट, आनी एक वर्ल्ड टुरिझम प्लेस आमकां हें करपाक मेळटलो इफ यू प्रिजर्व इट. आनी गोंयचे विशीं गोवा इज नॉट जस्ट म्हणजे हातून न्ही, प्रिमेटीव काळान पसून गोंयान भितर सिविलायझेशन कशें आशिल्लें, मानवी वस्ती खूब पयलींच्यान गोंयान भितर आसा, हें एक सिद्ध करपाचो हो आसा. अशे तरेचे हे स्ट्रक्चर जे पोनाक आसतले ते कशे एक्सपोज वयर करून करपाक मेळटा जाल्यार आमी तातूंत भितर पळयतले. हांव खूब देव बरें करून म्हणटा आमच्या लोकल आमदारान हो विशय सिरियसली घेतलो. म्हाका दिसता की गोंय मुक्ती जाले नंतर कोणी जितकें लक्ष दिलें ना, ताणें विरेश बाबांनी हें उजवाडाक हाडलें आनी खऱ्यांनीच आमकां हाजेर सिरियसली काम करपाक जाय.
आसा आमचो, म्हणजे म्हाज्या मतदारसंघ सावंतवाडी मतदारसंघाचो चडसो एरियान हेरिटेज हे खुबशे हे आसा आनी आजून पर्यंत एक्सप्लोर जाल्ले ना. खंय ना खंय ते एक्सप्लोर करपाची खूब गरज आसा. कितलेशे स्प्रिंग्स आसा, पॅलस आसा, थंय पयलींची काळांतली केव्स टायप आसा. सो हे खंय ना खंय एक्सप्लोर जावपाक जाय. आतां पूण हें करतले जाल्यार आमकां वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक काम करचें पडटलें आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटानूय तेजेर हातभार लावपाक खूब गरज आसा. सरकारान जे सीएमानूय म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक ताका फायनान्शियली अप्रुवल जाय पडटलें. फायनान्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक ते एक्सप्लोर करतले नाल्यार तांकां टीम जाय, स्टाफांचे थ्रूच जावची ना, बाकीची टीमूय जाय पडटले. सो हें खंय ना खंय ताका टायम वयतलो. पण म्हाका दिसता एकदां जालें म्हणटकच वर्ल्ड क्लास हांगा ट्युरिजमूय जें आसा, हेरिटेज ट्युरिजम हें आमी हांगा स्प्रेड करपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. धारगळ पंचायतीन सनबर्न महोत्सवाक मान्यताय दिल्या. सनबर्न आयोजकांनी महोत्सवाच्या आयोजना खातीर पंचायती कडेन केल्लो अर्ज 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास केलो. खरें म्हळ्यार सनबर्नाक सरकारानूच मान्यताय दिल्या. आमी फकत बळीचे बकरे जावन राविल्ल्याचे धक्कोदायक स्टेटमेंट धारगळचो सरपंच सतीश धुमाळान केले. धारगळ पंचायतीन सनबर्न महोत्सवाक निमणे मान्यताय दिली. सोमारा जाल्ले खासा बसकेत धारगळ पंचायतीन सनबर्न आयोजकांच्या अर्जाक 5 विरुद्ध 4 मतांनी मान्यताय दिली. अशें असले तरी ह्या महोत्सवाक 4 पंच वांगड्यांचो खर विरोध आसा. पंचायतीन मान्यताय दिवं सनबर्न आड आमी हायकोर्टान वतले अशी शिटकावणी पंच वांगडी भूषण नायकान दिली. दुसरे वटेन कांय पंच वांगड्यांनी सनबर्नाच्या विशयाचेर खासा ग्रामसभा घेवपाची मागणी केली. ग्रामसभेत लोकांनी सनबर्नाक हयकार दिलो जाल्यार आमची कसलीच हरकत नाशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. म्हणजे सनबर्नाक तुम्ही मान्यताय दिली? आम्ही सध्या प्रोविजनल मान्यता म्हणजे जे काय आसा पळय तेका मान्यता दिल्ली आसा आमच्या बॉडीन. प्रोविजनल दिवपा अशी तरतूद आहा? तरतूद आसा, म्हणजे जे कायदेशीर कितें आसा पळय तेंचे ते मागीर आमकां हे करतले तेन्ना फुडें आमी म्हणजे 4 विरुद्ध 5 असे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली. पंचायतीकडे जे ऍप्लिकेशन येयल्ले ते काय खबर आहा ग्रामसभेक जेमतेम 80 काय 90 लोक येयला. आमच्या धारगळेन कितलेशे लोक आहा कळ्ळें. फाटल्यान आमगे म्हणटा रे तुवें हे ऑलरेडी जाल्लेच आसा. तुमकांय खबर आहा की तिकीटी बी बूक जाल्ले आनी हे ऑलरेडी सगळे जाल्ले आसा. हे आमकां तुमकांय खबर आहा. तिकीटी बुक केले ते हे सन्मान जागा जावच्या पयलीं बुक कशें कितें जावंक शकता तेच ते तुमकांय खबर आहा. हे सगळे वयल्यानूच घडटा न्हू. आमी फक्त हे बळीचे बकरे अशे तुम्ही प्रेशराचेर ना म्हणजे अशें प्रेशर आसा न्हू. पूण आमच्या बॉडीन जे ठरयला पळय त्या प्रमाणे आमी कशें केलें आतां लास्टाक आमकां आमचें मत घेवचें पडलें. लोकांनी आमकां सांगलें की अशें जातलें न्हू. पंचायत म्हटल्यार ग्रामसभा न्हू, बरोबर. जेन्ना लोक ठरयता, तुम्ही आता कशें म्हटलें की काल थोडेच लोक येयल्ले म्हणून एका वटेन सनबर्नाक ते बेकायदेशीर करतात म्हणून हे आसतना तुम्ही ग्रामस्थांचो इंटरेस्ट पयलीं घेवंक जाय. फाल्यां एक ग्रामस्थ सुद्दां विरोध करीत जाल्यार तुमची ती जबाबदारी न्ही की तेची बाजू. आमचो जो लिगल एडवायझर आसा हेच्यात सुद्दां आमी एडवायस घेतलो कळ्ळें न्हू आनी त्या प्रमाणे आमी गेल्ल्या. पंचायत बॉडी आहेत 5 जाण मेंबर जमतात आणि ताका दुसरे इश्यू करून होतात. आणि ताका ऑब्जेक्शन घातले. कितें ऑब्जेक्शन घातले? तुम्ही म्हटले पहिली ग्रामसभा पळयात नेक्स्ट संडे जाता ते मागीर आणि त्यांना लोकांचे डिसिजन घ्या आणि मग इश्यू करपाचे जाल्यार करून वळ्यात म्हटले तुम्ही. ते आयज आयकपाक रेडी ना आमचे. आमकां एक दुख्ख कितें आयज कोण तरी मेळलो त्यांचे आवयपाक दुख्ख जातले ते. हेंका दुख्ख जावचें ना. हेंका पयशे मेळ्ळे आसले मेंबरांक आमच्या. पण पंचायत मेंबरांक पयशे मेळ्ळ्यात म्हणते ते विशय करून नोटीस आपले सो करून होतात ते आपले सो करून. काल ते म्हणजे सपोर्ट आले ते कोण आणले? धारगळचे ते भायले लोक हाडलेले आणि तेचे सपोर्ट केलो की तुम्ही आणले तुम्ही आम्ही लोक आमचे पेंड्याचे भाव असले. पेंड्याचे भाव कित्याक आमच्या पेंड्या भावांक आपल्या फॅमिलीची एक कदर आहा. आज मिटिंग त्यांच्यानी स्पेशल आपयल्ली आणि सेक्रेटरी सरपंच आले म्हणजे तुम्ही म्हटले सांगा कशें आमकां वाचून दाखयले. वाचून दाखयल्या उपरांत आमचो कलीग बा भूषण हांच्यानी पयले विरोध केलो, हांवें विरोध केलो, आमचे एक्स डेप्युटी सरपंच त्यांनी आमचे हरमलकर 4 ताका आमी विरोध केलो. हांवें अशें ताका विचारले बाबा रे हालीं 24 तारखेक ग्रामसभा जाल्ली. त्या ग्रामसभेन स्थानिक लोकांनी भरपूर लोक घातले 100 म्हणून भरपूर लोक घातलेले एक्सेट्रा. त्या लोकांनी सरळ सांगलेले ऑन रेकॉर्ड की धारगळी सन्मानाक म्हणटा पंचायती परमिशन दिवची न्हू आणि तेतून धारगळचो सरपंच सतीश धुमाळ हे सगळे जे 5 जणांचे पास केला म्हटलं पाहिजे आमच्या कलीग भूषण ते सगळे हजर आशिल्ले आणि सगळ्यांनी तो ठराव पास केलो. हांवें ताका कितें म्हणले आज आमचे ऑप्शन आसा डे 1 पासून त्याच्या फुडें आसतलो म्हणले जिंकू किंवा मरू. तुम्ही जशी हेची सन्माना लागून स्पेशल मिटींग कॉल आउट केला न्हू तशी म्हटले ग्रामसभा करा म्हणले कोल्हापूर. आणि मागीर जे लोक सांगता ते लोक सांगता तेव्हा मागीर पळया म्हणले. ते म्हणटात काय आता म्हणतात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणतात
ते म्हणतं जे सरपंच डेप्युटी सरपंच त्यांचे 3 पंचायत म्हणतात ते म्हणतात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणतात की आमकां सन्मान जावो म्हणून. सनबनाक पंचायतीन परवानगी दिल्ली असली तरी लेगीत लोकांचो ह्या महोत्सवाक अजूनही खर विरोध असा. ग्रामसभेत सनबना विरोधात एकमतान ठराव घेऊन लेगीत 4 दिसा उपरांत तुमची भाषाच बदलता हे बरोबर न्ही अशें कांय जाणांचे म्हणणे. खुद्द भारतीय जनता पक्षाच्या थळाव्या कार्यकर्त्यांनी लेगीत सनबनाक खर विरोध केला. ऐकात तांचे म्हणणे. म्हणजे हो इव्हेंट जावच्या पयलीं तुम्ही तुमच्या पावरीचो इतलो यूज करून तुम्ही मिसयूज म्हणा ना यूज कितें म्हणा तातूंत तुम्ही लोकांक दहशत एक निर्माण करता. पुलीस प्रोटेक्शन कोणा खातीर? आमच्या खातीर. कालच्या आयतारा ग्राम सभेन युनानिमसली सगळ्या पंचांनी मेळून ठराव केल्लो की सन्मान आमी करपाक दिवचे ना. आनी आज 4 दिसान तुमची भाशा चेंज जाता आनी आज तुमी सरळ डॉक्युमेंटेशन करून रेडी तुमी. म्हणजे ह्या डेमोक्रेसीचो कितें तरी उल्ला दवरपाचें आहा तुमी अशेंच विल्लेवाट लावन फुडें सगळ्यांक लोकांक डायवर्जन दाखोवन दिशाभूल करून सगळ्या भुरग्यांचे युथांचे करियर पिड्ड्यार करपाचें कांयच कळना. आमच्या स्थानिकांक पयलीं म्हत्व, लोकांक म्हत्व पयलीं आसा. लोकांचो होकार जावो पयलीं, त्या नंतर फुडलो कार्यक्रम. तुम्ही आता लोक कितें करतले फुडें? लोक आमी फुडें आमचें आंदोलन चालू दवरतले. कितें प्रोसेस आहा ते करतले. आमी फाटीं सरचे ना. हांव भारतीय जनता पक्षाचो सिनियर कार्यकर्तो, पूण म्हाका हें केल्लें नाका. म्हाजो अपोज आसा. म्हाजो न्हू सगळ्या लोकांचो अपोज आसा. हे म्हाका मान्य ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. करसवाडो म्हापशा महामार्गार पार्क केल्ल्या कंटेनराक कारीन नेटान धपको दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवणे खातीर आयिल्ले, मात करसवाड्यार पावल्या उपरांत कार चलोवप्याचे कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ल्या कंटेनराक नेटान धपको दिलो. मांद्रे मतदारसंघातली कामां करपाक आपणे जिताक जागयलो अशें मायकल लोबोचें म्हणणें. हांव मांद्रे वेंचणूक लडयतां हें आयकून जर जिताक जाग आयली आसत जाल्यार ती बरी गजाल अशें मायकल म्हणटा. हांव मांद्रे वेंचणूक लडयतां हें आयकून जर जिताक जाग आयली आसत जाल्यार ती बरी गजाल अशें मायकल लोबोचें म्हणलें. घडये मांद्र्या लोकांची कामां जावंक ना आसूये म्हणून लोकांनी आपल्याक आपोवणें दिलें अशें मायकल म्हणटा. कितेंय जावं, मांद्रे मतदारसंघातली कामां करपाक आपणे जिताक जागो केलो अशें मायकलान म्हटलें. लोक उलयता, आमचे कडेन लोक येता आनी सांगता की कामां जायना म्हणून. आमी जिताक एक्चुअली जागो केलो म्हणजे तूं काम कर. ही 5 वर्सां जी तुका लोकांनी दिल्या की तुवें तिंगा काम करपाक जाय. म्हणजे यू हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. हांव म्हणना की जीत काम करिना, जीत काम करता, पूण जे हिसपान ताणें काम करपाक जाय तशें नासलें आसतलें म्हणून लोक कंप्लेन करता. लोक आमचेरूय कंप्लेन करता. अशें म्हाका दिसता अशें की आमी जिताक परतून जागो केला की 2 वर्सां उरल्या तुजे बाबा, तूं काम कर म्हणून. सो यू शूड थँक मी इनफॅक्ट. म्हणजे आमकां ताणें देव बरें करूं म्हणूंक जाय. ते आमी तो फाटल्या दिसांनी तेजो फेसबुकार फोटो पळयलो की तो सोमतोच वचून जेवणाक बसलो. आनी स्पेशली मांद्रे, मोरजे, आरांबोल केरीचे लोक कितकेच जाण येवन जेन्ना आमकां सांगले की आमकां तुजी हेल्पाची गरज आहा, आमकां मदत कर, येन्ना जर स्टार्ट कर तूं मदत कर आमकां, तेन्ना आमकां दिसलें की खंय तरी आमदार फाटीं उरला म्हणून आमी थिंगा गेले, चाव पियेले आनी आमी सांगलें की आमी आहा म्हणून रेडी. आनी तेका मातसो जागो केलो. 2 वर्सां उरले तेणें काम करचें. असं या 2 वर्सां भितर जर खंय तरी मांद्रे मतदारसंघात जर जाय तशी कामां जायना जाल्यार तुमी इंट्रस्ट घालून तुमी बसतले, तुमचो कॅन्डिडेट बसयतले. तेका टायम आहा. एक्झॅक्टली 6 म्हयने पयलीं सांगतलो हांव ती गजाल. पूण आतां जे कोण खंय कामां जायना सारकी थिंगा आमी वयतले. स्नेहा हसोटीकरा सेज ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टिंटेड काची आशिल्ले थार गाडयेंतल्यान धारगळ पंचायतीत दबंग एंट्री करपी पंच वांगड्याक पुलीस कारवाईक तोंड दिवचें पडलें. गोमंतक टीव्हीन केल्ले ब्रेकिंगेची दखल घेवन गोंय पुलिशेन उत्तर गोंय ट्रॅफिक एसपीक कारवायेचो आदेश दिलो. एसपीच्या आदेशा प्रमाण पेडणे पुलिशेन कार चालकाक तालाव दिले. सनबनाक परवानगी दिवची म्हणून आयोजकांनी केल्ल्या अर्जाचेर धारगळ पंचायतीन सोमारा खासा बसका आपयल्ली. हे बसकेक धारगळचो पंच वांगडी टिंटेड काची आशिल्ले गाडयेंतल्यान आयिल्लो.
टिंटेड काची आशिल्ल्या गाडयेंतल्यान पंच वांगड्याचे दबंग एंट्रीची गोमंतक टीव्हीन ब्रेकिंग केल्ली. हीच ब्रेकिंग टॅग करून आम आदमी पार्टीचो मुखेली अमित पालेकरानूय तिडक उक्तायल्ली. उपरांत गोंय पुलिशेन ही ब्रेकिंगेची दखल घेवन हे प्रकरण उत्तर गोंय ट्रॅफिक एसपीक रिवर्ट केल्ले. उपरांत एसपीन पेडणे पुलिशेक ताका तालाव दिवपाक लायले. मनी लॉन्ड्रिंग आणि जमीन हडप प्रकरणातलो मुख्य संशयित विक्रांत शेट्टी हाका 5 लाख आणि हेर अटींचेर सशर्त जामीन मंजूर केला. ॲडव्होकेट विभव आमोणकर हांच्यांनी उच्च न्यायालयात विक्रांत शेट्टीची बाजू मांडली. मनी लॉन्ड्रिंग आणि जमीन हडप करपाच्या प्रकरणात जो आरोपी विक्रांत शेट्टी हेका आयज हायकोर्टान एक थकाय दिल्ली आसा. तेका 5 लाखाचे डेपोजीट बरोबर जे सशर्त जामीन तेजो आयज मंजूर केल्लो आसा. आनी हो जो विक्रांत शेट्टी जो आसा तो खुबशे अशे बनावटी कागद करून जमीन हडप करून तो दुसऱ्यांक विकतालो असो तेजेर आरोप आसा. आनीक तेजेर ह्या प्रकरणान खुबश्यो केसीस तेजेर ऑलरेडी फायल जाल्ले आसात. पूण आयज तेका हायकोर्टान तेका आयज एक थकाय अशी दिल्ली आसा. तेजी आयज जो जामीन आसा तो 5 लाख डेपोजीट बरोबर तेजो आयज कंडिशनल जो जामीन आसा तो आयज मंजूर केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर गौरेश गांवकर. गिरदोळे पंचायत वाठारांत एका अज्ञात व्यक्तीन बेकायदेशीर दोंगर कापणी करून प्लॉटिंग आणि रस्तो केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. या विरोधात पंचायतीन टीसीपी आणि उपजिल्हाधिकाऱ्याकडेन कागाळ केली. माताच्या विरोधात आमकां योग्य सहकार्य मेळना असो आरोप पंच सदस्य आणि सरपंचान केला. गिरडोळे पंचायत वाठारात एका अज्ञात व्यक्तीन बेकायदेशीर दोंगर कापणी करून प्लॉटिंग आणि रस्तो केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. गिरडोळे पंचायतीन ह्या विरोधात टीसीपी, उपजिल्हाधिकारी आणि पुलिशेक कागाळ केली. या उपरांत मामलेदारा कडल्यान पंचायतीकूच हाचेर कारवाय करपाक सांगले. गिरडोळे पंचायत ह्या बेकायदेशीर विरोधात कागाळ करीत आसा. मात सरकार तशेंच टीसीपी आमकां योग्य सहकार्य करिना अशें गिरडोळे पंचायतीचे पंच सदस्य आणि सरपंचाचे म्हणणे. परमिशन कोणा दिलं ना आणि आम टीसीपी लेटर केल्या, डेप्युटी कलेक्टरा लेटर केल्या आणि पुलिसां लेटर केल्या. सो टीसीपी गे आम कायल ना बट डेप्युटी कलेक्टरान मामलेदारा लेटर करून ती लेटर आम केल्या एक्शन घे मग. आयज न्ही काल आनी पयर हिंग शेवळ घालून मातये केल्या कित्याक तेज्या पयलीं आमी येयल्ली न्ही. सो हिंग कांय जालो नासलोले बट आतां कालचे आनी पयरचे पळय कितें केलां तें कोण येता सगळी माती काडीच इथं हिंग बिंग आयले ती तुमी दिसती पडटले. मॉर्निंग दिको आहलो खंय जेसीपी बट आतां ना. सो आता कितें करपाक केला तुमी? हांव म्हणे आतां टीसीपी पोतून हें कोतली. इवन फ्लायंग स्क्वॉड आम फोन केलोलो. टीसीपी पोतून रिमांडर दितली आतां. म्हाका दूख दिसता कित्याक हिंगा जायती जनावरां आहाय. सो हिंगा आतां कितलें डिस्ट्रॅक्शन जालां सगळें. आतां हिंग आतां आमी उलयता आसतना कॉल रोडला दिसा कॉल एक्चुअली रोड नाय कॉल रोडटाले आनी हांवें चोयल्या ते भाशेन रॅबिट्स आहाय आनी जायती बर्ड्स आहाय डिफरंट. आतां आमगे विलेज सकॉल मेळना दोंगराचे दुसरी बर्ड्स दिसती पडटाय. ती आतां खूंय वयतली आतां चोल इतू डिस्ट्रॅक्शन जायता आनी टीसीपी एक्शन घेयना. आमी लोक मागीर आमचे एलिगेशन घाता पंचांचे कित्याक आमी तेंको घेवन हाताय आमकां तेंको कांय गेल ना आनी आमी तेंका एंटरटेनूय कोन्नाय कित्याक त्या वयले आमकां फोन पुलिसां फोन केल्यार पुलीस काटाय आनी कोणाक टीसीपी वो फ्लायंग स्क्वॉडा फोन केले जाल्यार ते काटाय आमचें नांव सांगून दिताय. तेश कोन्न हिंगा कांय सिक्रेसी कांय ना. हिंगा सगळे ट्रान्सपरन्सी कांय सगळे ओपन कित्याक तुका सांगोत ते रोखडे ते तेंका लायन दिताय. तेका लागून ते हँड इन ग्लव आहाय तेंकोडे आनी आमचे लायफा एक रिस्क आहा कित्याक ते आमकां अटॅक करूंक सोदता. जायत फावट जालो 150 डिस्ट्रॅक्शन जायता. आमी जायत फावट स्टॉप करपाक ट्राय केले म्हळ्यार आमकां गव्हर्मेंटाक कांयच हेल्प ना. तेका लागून मागोत गव्हर्मेंटा कडेन टीसीपी मिनिस्टराक मातशें एक्शन घेवपाचें कित्याक हेच कोण डिस्ट्रॅक्शन जायत जाल्यार आमगे आनी गांव उरपाना आनी आमगे गोवाय उरपाना. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेच्या फ्रॉड प्रकरणात अटकेत आशिल्ले तन्वी वस तशेंच बँकेचो मॅनेजर आनंद जाधव हांकां 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. सोमारा सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया फ्रॉड प्रकरणात केपेच्या सत्र न्यायालयात सुनावणी जाली. तर कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पणजे पुलिशेन अटक केल्ली दीपश्री सावंत हिच्या जामीन अर्जा आडची सुनावणी जाली. तिका 2 दिसाची पुलीस बंदखण वाडयल्या आनी हे विशींची सुनावणी आनी निवाडो बुधवारा 4 तारखेक जातलो अशें कळटा.
कुडचड्या सेंट्रल बँकेच्या घोटाळे प्रकरणात तन्वी वस्त आणि ब्रांच मॅनेजर आनंद जाधव यांची कुडचड्या पोलीस स्टेशनार अटक जाल्ली आणि त्यांची आयज केप्यां कोर्टान त्यांची आयज हियरिंग जाली आणि हे जे हियरिंग आसा तितून तांकां 3 दिसाचो जो रिमांड आसा तो तांकां दोगांकूय दिल्लो आसा आणि दुसरे प्रकरण म्हणजे जे कॅश फॉर जॉब प्रकरणान दिपश्री सावंत हिका पणजे पोलीस स्टेशनार ब्रेस्ताराक अरेस्ट केल्ली आणि तिची जी सुनावणी आशिल्ली ती आयज सकाळी परत एकदा पणजे GMFC कोर्टान जावपाची आशिल्ली आणि ती जी सुनावणी तिका आता परत 2 दिसाची तिची पोलीस कस्टडी तिका वाडोवन दिल्ली आसा आणि त्याच बरोबर तिची जी परत आनी फुडली जी सुनावणी आसा ती 4 तारखेक दवरलेली आसा. फाल्यां ओल्ड गोवा साहेबाचे फेस्त आशिल्ल्या कारणान तिची जी फुडली सुनावणी आसा ती 4 तारखेक दवरलेली आसा आणि 4 तारखेक सुनावणी बरोबरूच ऑर्डर येवपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर गौरेश गांवकर. पिळगांव मिनाच्या येरादारीचो प्रस्न सुटना आंदोलन करपी शेतकारांनी पिळगांवची सरपंच मोहिनी जल्मी आणि पंच वांगडी उज्ज्वला बेतकेकर हांच्या फुडारपणा खाला दिवचल उपजिल्लोधिकाऱ्याक आपल्या मागणेचे निवेदन पत्र दिले. दिवचल पिळगांव मिनाच्या येरादारीचो प्रस्न सुटना फाटल्या 13 दिसाच्यान वेदांताच्या मायनी वयली खण येरादारी बंद आसा. मजगती पिळगांवची सरपंच मोहिनी जल्मी आणि पंच वांगडी उज्ज्वला बेतकेकर हांच्या सयत बागवाडो आणि माठवाड्या वयल्या शेतकारांनी आपल्या मागणेचे निवेदन पत्र दिवचले उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिले. आज आम्ही डेप्युटी कलेक्टराकडे त्यांना निवेदन पत्र दिवपाक गेल्ले. तशें आमच्या आमदारांक आमी निवेदन पत्र दिल्लें आसा आनी आयज आमकां कलेक्टरान सांगलां की आमचो जो कितें रिपोर्ट आसा तो मायंड ज्युरिस्टाक रिपोर्ट दिता म्हटला आनी जो कितें आसा तो तुमकां आमच्या वटेनसून कॉपरेट दिता म्हणून सांगला. म्हणजे कितें सपोर्ट आसा पळय तो आमकां दिता सांगलेलो आसा. आमी डिमांड्स म्हणजे आमचे 2 डिमांड आसा पळय ते आमी कंपनीक पयलींच दिल्लेले आसा की शेतकऱ्यांचे बेनिफिट्स आनी वर्कर जे आसा आमचे देडशे रिट्रेस जाल्ले तेंची उरलेली वर्सां आसा पळय ती तांकां दिवची. त्याचो जो हें आसा बेनिफीट कितें आसा तो दिवचो असो आमी डिमांड घातलेले आसा. आयज पासून कंपनीन तो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक ना पूण कंपनी खंयसून दुसरे कडसून पर्याय रस्तो कारपूट करता तेन्ना आमी ताका लागून आमी आयज सगळ्या मायन्स ज्युरिस्टान हें दिलां निवेदन दिलां कलेक्टर दिलां पुलिसेक दिलां आमदारांक दिल्लें आसा. सीएमांक पर्यंत सुद्दां आतां फाल्यां आमी सीएमा कडेन वचून ताका दिवपाचें आसा. हांव हो रस्तो जावपाक दिवपाचें ना ते आमी सगळीं अशीं एकठांय फुडें सुद्दां एकठांय रावतलीं. हो रस्तो फुडें करपाक दिवपाचेंच ना. आमी भाजीपालो करता आमच्या चवथीच्या निमतान श्रावण म्हयन्यान हे जेन्ना देवाचे उत्सव आसता त्या टायमाक आमी भाजी थंयसर उत्पन्न करता भाजयेचें आनी ती भाजी आमी विकून आमचे स्वताची फॅमिलीचे आनी कोणाक बाबड्याक लोकांक दिसता की गांवठी भाजी खंय मेळची जाल्यार लोक बिचोले येता. तितून हांव सुद्दां एक सरपंच आसून भाजी करून तो बसता सगळ्यांक खबर आसतलें आनी म्हाका ती भाजी करपाक आवड दिसता. असलो जो प्रसंग जो परत आतां एकदां आमी त्या दिसता तेंच्यांनी येवपाची ट्राय केली रोड तो सर्वे करपाक पूण आमी आव्हान दिवंक ना. त्या दिसा लोक जाला त्याच्या पेक्षा 3 पटींनी लोक हाडून हो रोड हांव केन्नाच तसून जावपाक दिवचो ना. आमी तांचो रोड आडोवंक ना. जो तांकां रोड दिला त्या रोडान तेंच्यांनी अवश्य आपले गाडी व्हरून आपले कितें आहा तें हें करपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी